जेजू नमान तुका जेजू बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आयचे दिसा देवाचें उतर आमकां फोव जाला. मार्कस वांजेल 4 अध्याय 20:1 to 20:5 म्हणसर. मार्क चॅप्टर 4 वर्स 21 to 25. आनी उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, दिवो हाडचो कळशे पंदा वा खाटये पंदा दवरूंक वे. तो हाडन दिवटरेचेर दवरचो न्हय वे. कित्याक लिपोवन आसलेलें कितें परगट जायनासतना उरचें ना आनी गुपीत सांबाळिल्लें उजवाडाक आयल्या करीत रावचें ना. आयकोंक कान आसा तो आयको. आनी हेंय तो तांकां सांगी लागलो, तुमी आयकतात तें कितें म्हणलें 17 वरया. खंयच्या मापान तुमी हेरांक मापतात त्याच मापान देवी तुमकां मापोन दितलो आनी सडस तो दितलो. जशें लागीं आसा ताका सडीत दितले आनी जशें लागीं ना ताचे लागीं आसलेलें इल्लें काण व्हरतले. हे उतारां आमकां फावो जाला. जेजू एक दिवटने विशयांत आज आमकां सांगता, आमी ह्या संवसारांत देवानी एक दिवो जावन म्हाका आनी तुका धाडला. आनी दिवो हेरांक उजवाड दिजे शिवाय काळोख जावन असो. जेजू जावन आसा ह्या संवसाराक आयिल्लो तुजे समस्या परिहार करचो आनी तो खंडीत जावन म्हजे आनी तुजे समस्या परिहार करता. देखून म्हाका आनी तुका ह्या संवसारांत धाडिल्लो. आमी प्रॉब्लेम गिवर न्ही. जेजू प्रॉब्लेम क्लियर करतलो. जेजू प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो. पूण आमी आज प्रॉब्लेम गिवर्स गी आमी प्रॉब्लेम दिवचे मनशांक हेरांक हे आमी समजून घेवचें. जर आमी उजवाडांत आसा म्हणून आनी की काळोखाच्या कामांत हात घालता जाल्यार आमकां तो उजवाड न्ही बगार काळोख जावन प्रकाश आमचो कितें प्रकाश आसलो आमच्या जिवितांत तो पलवून गेला आनी काळोख आमचें तें आसा. देखून उजवाड दिवटनी आमी पयलें आदीं करंट नासल्या वेळार चिमणी पेटोवन गी लांपयोन पेटोवन गी एक दिवटणी आसताली ताचेर दवरतल्या आनी सगळ्या घरांत प्रकाश आसतलो. आनी त्या उजवाडाक आमची संजेचीं कामां आनी सगळें आमी करतले. पूण आज आमकां त्याची गरज ना. पूण आमकां जाय तितले उजवाड आसा आज. पूण कितलो उजवाड चड जाला गे तितलो तो लोक आज काळोखान जियेते आसा. तांकां तो उजवाड जावंक पावना. पूण अशें की आनी एक उजवाड आसा. समी जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक उजवाड जावन आयिल्लो आनी उजवाडांत आमी जिवोवचे खातीर उजवाडा सरसीन आमकां ताणें आपोवणें दिल्लें. जर आमी जेजूच्या लागीं आसा जेजूच्या संगी जियेता जाल्यार आमी उजवाडांत जियेता आनी उजवाड आमकां प्रकाश फांकयता आमच्या जिवितांत. आमची मुखामळां परजळटात आनी खंडीत जावन हेरांची मुखामळां परजळचे बरी करूंक म्हाका आनी तुका देवान विसरून काडलेलें आसा. देखून दोन संगती आमच्या जिवितांत आमी समजून घेवचें. जिजस द प्रॉब्लेम सोल्व करता तो. आमी प्रॉब्लेम गिवर्स जावन आसो. आमी प्रॉब्लेम दिवचे तसले जावन आसो. आनी जर आमी हेरांक आमी समस्या दिता समस्या करता जाल्यार आमी अजुनूय काळोखांत आसा. देखून ह्यो संगती आज आमी समजून घेवया मोगाच्या भावा आनी भयणी. आनी उजवाडाक येतना आमचे भितर आसलेले सगळे जावंक तें कोटेपुरो जावंक पुरो पाताक जावंक पुरो वायट सवय जावंक पुरो सगळें उजवाडाक येता. सगळें आज आमी आमची साक्ष एक फावटी दिता आसतना आमचें तें कितलें कोटेपण आसलें आमी उक्तेन सांगता. आमकां आज भिरांत ना सांगचें कितें तें कोटेपण आमी आदारलां. आमकां सांगूंक कितें भिरांत. आमी उजवाडाक आयले जाल्यार आमचें कोटेपण सगळें परस हेरांक कळटात खंडीत जावन. देखून आमी उजवाडाक येना एक फावटी. आमची कर्तुवां हेरांक कळटात न्ही. आमचे वायट सवय हेरांक कळटात न्ही. देखून आमकां मस्त जाणांक उजवाडा सरसीन येवं नाका जेजू सरसीन येवं नाका. देखून आज आमी समजून घेवया आमच्या जिवितांत उजवाडा सरसीन आयल्यार मात्र आमी उजवाडांत जियेता. जर उजवाडाक आमी आपणायना जाल्यार आमी काळोखांत आसा म्हूण सांगता. आयचें आज आमचें पयलें वर्सा बी आमी पळोवंक गेल्या हेब्रेवाच्या पत्रांत 10 अध्याय वाक्या 19 मुखार आमकां सांगता, जेजूच्या रक्ता वरवीं भोव पवित्र स्नानान भितर सरूंक आमकां परतें धैर्य मेळटा. जेजूच्या अमलीक रक्तान आमकां नितळ करा आमकां उजवाडाक हाडला आनी त्या उजवाडा भितर वचूंक आमकां आतां धैर्य मेळटा. कित्याक तो उजवाड प्रकाशता आनी त्या उजवाडाचें हांव येता. कित्याक म्हाका तुज्या जेजूच्या अमलीक रक्तान धुवन नितळ करा. तुकाय तुज्या जेजूच्या अमलीक रक्तान तुका धुवन नितळ केला
देखून जेजूचे अमलीक रगत आमकां धुवन नितळ करून त्या उजवाड ससीन हाडलां. पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां ओडल्या. पडद्यांतल्यान उतरून जेन्ना जेजून प्राण केलो देवाळाचो पडदो 2 कशींनी फाडलो म्हणटा. तो पडदो फाडलो आनी हांगा सांगता उतरून वेची वाट, पडद्यांतल्यान उतरून वेची वाट म्हळ्यार जेजूची कूड तो पडदो ताच्या कुडींतल्यान आमी उतरून वचून सर्गींच्या राजाक वचचें. जेजूची ती कूड हांवें 2-3 कडेन कितें ना इगर्ज्यो पळयल्ले आसात. ते मुखार जेजूची व्हडली कूड म्हळ्यार दरवंत मुखलें डोर जेजूची व्हडली कूड आनी मेन काळीज थंय दार उक्तें केलां आनी तांतल्यान आमी भितर वता इगर्जे भितर. थोड्यो इगर्ज्यो तुमकां पळोवंक मेळटल्यो, खंय पळोवंक मेळ्ळ्यार पळया. तशेंच आमकां सर्गीच्या राजाक वचचें जाल्यार जेजूच्या कुडींत लावन पाशार. कित्याक जेजूची कूड 2 बेसां जालीं म्हणटा, ती फाडली म्हणटा. जेजूची कुडीक खंयचेच आकार नासलो, जेजूच्या कुडीक खंयचीच सोबाय नासली. जेजूच्या कुडीक गायांनी भरलेले आनी त्या गायांतल्यान त्या कुडींत लावन आमी पाशार जावन सर्गीच्या राजाक येताना ताच्या अमलीक रक्तान आमकां धुवन नितळ करून भितर वरचें तसलें एक दृश्टांत आमच्या जिवितांत आमी पळयत. क्लियर सांगता उतरून पडद्यांतल्यान उतरून वेची एक नवी आनी जिवी वाट ताणें आमकां उगडल्या. तो पडदो म्हळ्यार ताचीच कूड. क्लियर सांगता पळया, तो पडदो म्हळ्यार ताचीच कूड. ताच्या कुडींतल्यानूच आमी पाशार जावन वयचे सर्गीच्या राजाक. देव सर्गीच्या राजाचो दार वटत जेजूची कूड जावन आसा आनी ताच्या कुडींतल्यानूच आमी पाशार जावन वयचे म्हणटा हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांत. ह्या शिवाय देवाचें घरचें खारबारपण चलोवंक एक अर्थ याजक आमकां मेळ्ळा. देवाच्या राजाचें कारबारपण चलोवंक, देवाच्या घराचें कारबार चलोवन पळोवन आज आमी त्या उजवाडांत हांची येता जाल्यार त्या उजवाडांत आमी आसां जाल्यार तो उजवाड आमी आमच्या जिवितांत आमी काण गेला जाल्यार जर आमच्या कुटुंबाचो एक कारबारी जेजू क्रिस्त जाता, आमच्या लग्न जिविताचो कारबारी तस्सो करियेत, आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत ही कारबारी तस्सो ते जाल्यार आमी खंयच्याच वायटाक सांबाळचें ना, खंयच्याच पातकां पडचें ना, खंयच्याच वायट सोयांक आमी वळख जावचें ना. ताचें सगळें भायर येवन जेजूच्या कुडी आनी रक्त मारिफात जेन्ना आमी ती कूड आनी रगत आमी काण घेता हर एका मिसाच्या बलिदानान करिस्तान आमी देवा जेजूच्या कुडींत आमी भितर सरता आनी त्या कुडींतल्यान उतरून वेच्या खातीर जेजूची कूड ताणें आमकां दिल्या. देखून आमी पासारता तो बरोसो तिरासानेन आमी सांबाळया. आमकां एक बरोवस आसा, आमी खंडीत जावन ह्या संवसारांत जियेता जाल्यार जेजून आमकां ह्या संवसारांत धाडलां. जेजूच्या सांगता आमी जियेता, जेजूच्या सांगता आमी आसा जाल्यार खंडीत जावन आमच्या मुखल्या जिवितांत जेजू कसो मरण पावलो आनी पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो, तशेंच आमकां एक पुनर्जीवनपण आसा. आमी सर्गीच्या राजाक वेताल्या आनी बापा सांगता आमी जियेतालो, जेजू सांगता आमी जियेतालो म्हणलो एक बरोवसो म्हाका आनी तुका आसा. हो बरोवसो आमी सांडून वचो. देखून कित्याक आमकां बसोवणे दिल्लो देव सदांच विश्वासी. एकामेकाचो मोग करूंक आनी दयाळ करून आदारूंक कशें उत्तेजन दिवचें हे विशयेन सदांच चलया. एकामेकाचो मोग करूंक आनी एकामेकाक बरीं कामां करूंक उत्तेजन दिया. आमी चड जावन बरीं कामां करतल्यांक सकला ओडून घालूंक पळयता, तांचे विशयी नाका जाल्यो खबरो करूंक पळयता. असलें केल्ल्यार आमी उजवाडान नांव आमी काळोखांत आसा. देखून हयलीं कामां आमी सोडया. कोण बरीं कामां करता जावंक पुरो ते फिरगेजेन जावंक पुरो वाड्यान जावंक पुरो आमच्या कुटुंबांत जावंक पुरो आमच्या संसारांत जावंक पुरो ते समाजांत तांकां आमी एनकरेज करया, तांकां उत्तेजन दिवया. तांकां आमकां करूंक जायनातलीं कामां ते करता जाल्यार खंडीत तांकां आमकां इल्लेशें उत्तेजन दिवन तांकां मुखार व्हरयेत. तांकां सकला घालूंक पळयनाकात, तांचे पांय धरून ओडूंक पळयनाकात सकला. हें करता जाल्यार आमी काळोखाच्या पदवेक आसात. देवाच्या उजवाडान नांव आमी समजून काणगेचे मोगाच्या भावा आनी भयणी. देखून कित्याक सोम्याक दीस लागीं पावलेले आमी पळयता पळया. आमी सोम्याचे म्हणटा आमच्या मदें चालू आसलेली सांगता मेळची संवय आमी सोडची न्हय. थोड्यांनी ती सोडल्या. आज आमी कुटुंबांनी सांगता मेळना, एक एक पाटी मागण्यांत आमी सांगता मेळना. असले पुरो संगती आमच्या जिवितांत आज पळयते आसा. देखून एकामेकाक चड आनी चड उत्तेजन दिया. सोम्याक दीस लागीं पावलेलो आमी पळयता. सोम्याचो दीस लागीं पावला. कितें पुरा जेजून कितें सांगलेलीं ती उतरां आज आमच्या जिवितांत जारी जाती आसात, संवसारांत जारी जाती आसात. तर आमी इल्लेशे सत्रायांत जियेया, उजवाडांत जियेया आनी तो उजवाड जेजू क्रिस्त
म्हजो आनी तुज्या जिविताचो उजवाड जावंक फावो दी म्हणून मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस परतो ग्रास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेले आमकां शिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन परत दिवं नाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. आमेन. नमान मरिये कृपेन भरलेले सुमतीजे संगता श्रीयम तेर तूं सदैव आनी सदैव फाळचो कशें जेजो भगिवंती मरिये देवाची माय आम्हा अप्यांगा तिरविकार तानमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पिता आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं, बरो दीस मागता.